ना हो इम्पॉर्टंट कित्याक आयज बाब दिगंबर कामत हांव तांकां आभार व्यक्त करता आमचे चेअरपर्सन आयज तेंच्या खातीर आमकां हांगा हो एक लेगसी डंप म्हणून कोण येवपाक तयार नाशिल्लो पूण आमी कितें ठरयलां की अर्बन डेव्हलपमेंटाचे जे कितें पयशे आहा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे इनिशिएटीव मॅडम हांगा आमचे CF मागीर आमचे कमलजी आमचे प्रिन्सिपल चीफ कॉन्झर्वेटर फॉरेस्ट राघवजी नवीन आनी आमचे सुरवेक हांगा आमी नोडल ऑफिसर हांगा करतले हो जे आमी घेतल्या आनी म्हाज्या सायडींतल्यान फजल रावजो ते पळयतले ऑफिशियली आमचे CF आसाच ती ऑल गोवा पळयतली मेन म्हणजे कितें आसा आयज दिगंबर कामत साहेबान आमकां जमीन आयडेंटिफाय करून हांगा दिल्ले आसा पूण हे एक लेगसी डंप आनी जे खंय लोक पळोवपाक तयार नाशिल्ले तेका आयज कमिटमेंट दिता देशाचे प्रधानमंत्रीन एक पेड मां के नाम म्हणून आयज इनिशिएटीव घेतलेले आसा आनी गोंय राज्यान आमी एक ल्हान राज्य आसून आमी ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यान 5 लाख झाडां आमी कमीट करता आमी देशान जे प्रधानमंत्रीचे विजन की आयज पर्यावरण कडेन एक जोडून घेवपाक आईक कशें आमी मानतात तशें पर्यावरणाक मानपाचें प्रत्येक झाडाक त्या तरेचें एक वेगळे तरेचें एक आमचें एक कितें म्हणटा तें आमी तें विसरून गेले की त्या तरेचें एक रिलेशनशीप आनी हे सगळे गोश्टी पर्यावरण कडेन जोडपी जे कितें मुद्दे आहा आनी जे विचारधारा जे देशाचे प्रधानमंत्री ना ते आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करता म्हाका खुशी जाता आयज हो प्रकल्प आयज बाब दिगंबर कामताच्या हातीन आयज हांगा ह्या संसोडाचे लेगसी डंप म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा ते लेगसी डंपच्यान एक सुंदर अशें एक पर्यावरणाचे एक वेगळे तरेचे एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली अशें एक वेगळे तरेचे एक डेन्स फॉरेस्ट हांगा एक आमी तयार करपाचो आमी पळयता वॉकवे आसतले सगळे आसतले स्टुडियो पॉट म्हणून आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा आयज आमचे CF कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तिका आमी ओवरऑल दिल्ले आसा आनी फजल ती दोगूय आनी मेन आमचो फाटल्यान म्हाका जे एडवायस करपी आमचो बाब सुजीत कुमार डोंगरे आनी PCCF जो आहा ताका खूब अनुभव आहा ह्या तरेचे प्रकल्प करपाक आनी तांणी सगळे कडेन केल्ले आसा आनी तो गायडन्स घेवन तेजे अंडर आनी हे बाब दिगंबर कामताक एक अभिमान आसतले की बाबा अर्बन डेव्हलपमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचे मनान जे कितें आहा तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे एक सुंदर अशें एक परिसर डेव्हलप करपाचें आयज आमी कमिटमेंट दिता आयज प्रधानमंत्रीन मोहीम चालू केल्ली आसा आनी ह्या दिसा हांगा ह्या संसोडाच्यान आमी हे एरिया आमी एक सुंदर अशें एक पर्यावरण आनी एक ओवरऑल एनवायरमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो बाब दिगंबर कामताचे आशिर्वाद घेवन आमी आयज फुडें सरल्या हांगाच्यान फोंड्या वयतलो हांव थंय बी आमी करतले ल्हान प्रमाणान पण हांगा लक्ष आसतलें सुरवेक हांगा लक्ष घालपाक आमी सांगलेलें आसा ते लक्ष घालतले आनी सगळे आमी खर्च खंयच्यान करपाचे ते चिंता करूं नये ते खर्च करतलेच आनी सुंदर असो प्रकल्प आमी करतले तुमीच म्हणटले फुडल्या वर्सा की बाबा बरो प्रकल्प तुमी हात लायलो आनी हे तुजे डंप बी कांय दिसचे ना फाटल्यान आनी सुंदर अशें जातलें जेजो रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आसतलो आनी आमचो DMA आमचे मदीं आसा ब्रिजेश तेजो सपोर्ट घेवन आनी आमच्या ऑफिसांतल्यान आमची पुराय टीम तेंचे आमकां मार्गदर्शन जे लाभलां ते घेवन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न वेग लागून जितली झाडां कट केल्या ती खंय रोयल्यात थोडं म्हटलं की तुमच्या दोळ्या मुखार कितें जातालें विश्वविधान सांगलें एसेंब्ली भितर सदांच संसदो काडलो की संसदा मुखार ढीक दिसतालो काय ना एक वर्स पयलीं कोण आयले जाल्यार हांगा येदो व्हडलो ढीक आशिल्लो सगळे जाण पेपरवाले फोटो घालताले पळय संसदो कितें गार्बेजीचो ढीक जाला कोण लक्ष दिना आज फोटो घाला हांव चॅलेंज करता प्रेसाक सगळ्यांनी आज हो फोटो घालचो झाडां लायता तो म्हणजे लोकांक कळटलें जगभर आनी गोंयांतल्या लोकांक कळटलें संसदो म्हणटा तो कितें जाला आनी संसदो म्हणटा कितें जातलो हें आज लोकांक कळटलें हांव रिक्वेस्ट करता प्रेसाक सगळ्यांक की आज हो फोटो घालचो म्हणून आनी फाटलो फोटो दाखोवचो म्हजे कडेन फाटलोय फोटो आहा ढीक आशिल्लो तेन्नाचो तो फोटो आनी आयचो फोटो लोकांक कंपेर केन्नी आनी कळटलें हांव सगळ्यांत पयलीं विश्वजिताचें अभिनंदन करता की आज पर्यंत अर्बन एरिया भितर शहरा भितर फॉरेस्ट ही संकल्पना नाशिल्ली ही नवी इनोवेटीव आयडिया ताणें हाडली टू ब्रिंग फॉरेस्ट इन टू द अर्बन एरियाज ते मागीर शहरांतल्या रिकाम्या जाग्याचेर आसूं बिल्डिंगेचेर आसूं ग्रीन बिल्डींग एरिया आसूं थंय वर्टिकल बिल्डींग करता आसूं फॉरेस्टाचें प्रमोशन करप आसूं हातूंतल्यान ग्रीनरी ही ह्या देशांत राज्यांत वाडटली विश्वजीत हो इनोवेटीव हाडपाक सामको हुशार तो कितें इनोवेटीव आयडिया सदांच नवे ताज्यो आयडिया आसता सुरवातेक लोकांक दिसता हो कितें हाडटा काय म्हणून पूण जेन्ना तें इम्प्लिमेंट जाता तेन्ना 108 म्हाका अजुनूय याद जाता 108 तेन्ना तो प्रपोजल घेवन म्हजे म्हऱ्या आयलो म्हाका तेन्नाचे सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी म्हणटाले अरे ये तो महंगा आयडिया है इससे क्या हो जाएगा ये क्यों करता है ताणें म्हाका जेन्ना एक्सप्लेन करून सांगलें कशे पद्दतीन आमी लायफ वाचोवपाक शकतले हांवें ते 5 मिनटां भितर तो प्रोजेक्ट क्लियर केलो आनी तातूंतल्यान 108 हो प्रोजेक्ट तेन्ना स्टार्ट जालो ताणें लाखांनी लोकांचे लायफ वाचयले आमचे पळोवन बाकीच्या राज्यांनी 108 केली म्हणजे अशा पद्दतीचे इनोवेटीव आयडिया
ताज्या तकलेंतल्यान खूब येता, तो चिंतता, तो भोंवता तेन्ना कितें भायर गेलो जाल्यार पळयता. हे डेन्स फॉरेस्ट हे फॉरेनाक खूब कडेन आसा, पूण इंडियेक खंय हांवें अजून पर्यंत आय हॅव नॉट सीन दीस. So this is going to be the first project in the state of Goa, and I am proud of it because it is coming up in the Sansodo area, Margaon municipal area. Chairperson दामू शिरोडकाराक जेन्ना आमी ही संकल्पना म्हणली, ताणें सगळ्यांनी कॉपरेशन केलें आनी तातूंतल्यान हो प्रोजेक्ट हांगा आज उबो जाता. सनसड्याचेर जें कितें हें आशिल्लें, म्हणजे म्युन्सिपालिटीचेर एक ब्लॅक डाग आशिल्लो, संसोडो कांय करना, तो डाग हातूंतल्यान लिफ्ट जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा जेन्ना हे डेन्स फॉरेस्ट सारके जाग्यार पडटलें, लोक भुरग्यांक घेवन हांगा येतले डॅन्स फॉरेस्ट दाखोवपाक, आनी तेन्ना भुरग्यांक सांगतले हांगा संसोडो अशें आशिल्लें, पळय आज कितें जालां तें. दीस क्रेडीट गोज टू द गव्हर्मेंट, सामकें, देर इज नो डावट अबाउट इट, आनी स्पेशली टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. आनी हांव ताजे कडेन मागतां की अश्यो नव्यो इनोवेटीव आयडिया ताणें हाडच्यो, वेदर इट इज इन फॉरेस्ट, वेदर इट इज इन टावन प्लॅनिंग, वेदर इट इज इन अर्बन डेव्हलपमेंट. आतां आमचे मडगांवचे प्रोजेक्ट, म्हाका खंयचेच प्रोजेक्ट ताणें आज पर्यंत दवरूं ना. आज तर लेटेस्ट आमचो पार्किंगाचो नियर फीश मार्केट, तोय प्रोजेक्ट टेंडर जाला. मुन्नाचें नांव काडलें म्हणून सांगता, आमी मुन्नाच्या फाटल्यान आसतात, हांव सदां मुन्नाच्या आनी बिजनेसाच्या फाटल्यान आसता. तो ताजे कडेन फायल पावली की ती फायल 1-2 दिसां भितर क्लियर जाता, ही म्हाका गॅरंटी आसता. पूण हांच्या लेवलाचेर खंय उरच्यो न्ही म्हण हांव तांच्या फाटल्यान लागता, आनी त्या फाटल्यान लागिल्ल्यान तो मुन्ना काम करता. आतां ताणें सांगलें की तें सुडा चलता तें मेन त्या मुन्नाक लागून चलता. तो मुन्ना आसा म्हणून ते सुडा सारकें मुखार व्हरता. तशें तें एक मनशाचेर मातशें अवलंबून आसता. हांव ब्रिजेशाचे आनी मुन्नाचे आनी ताचे सगळे टिमीचे आभार मानता की तांणी सदांच मडगांव म्युन्सिपालिटीक सहकार्य दिलां, मडगांव म्युन्सिपालिटीची सगळीं कामां केल्या. आनी फॉरेस्टाचे आभार मानता, बाब सुर्वे हांगा आसा, की ताणें जेन्ना ताजे तकले जेन्ना हें डॅन्स फॉरेस्ट जालें, ते विश्विताचे तकले पयलें मडगांव आयलें, म्हणून हांव ताजेय आभार मानता. आनी सुर्वेन येवन सांगलें की हांगा अशें करया म्हणून. हांव म्हणलें सामकें एकदम आमकां एकदम बऱ्या पडटलें. आज पळयतकीर तुमकां कळटलें तें मातशें वयर सरतकीर तुमकां कळटलें. मागीर तुमकां भितरलें कांय दिसपाना, संसोडाक कांय दिसपाचें ना, बिल्डींग सुद्दां दिसपाचें ना, अशें जावपाचें आसा. आनी जें आमी चिंत्ताले की अशे पद्दतीचें प्लांटेशन जावचें, तें प्लांटेशन करपाक विश्वजितान आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां हातभार लायलो. पूण आतां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका खात्री आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पळय आसा ते अश्यो नव्यो इनोवेटीव आयडियाज थिंक ऑफ समथींग मोर फॉर अर्बन एरियाज, बिकॉज अर्बन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो हिट. Because forest can play a very important role in promoting the greenery and promoting plantations and all like that. So, in fact, in Margaon, Anafoth Garden was also the project executed by Forest Department by his father during those days. Forest Department acquired it and we converted that land into Anafoth Garden. It is still in the possession of the Forest Department. And now it has been renovated. We launched it some time back. So my request is that think of such innovative ideas in urban areas. Now, otherwise, urban areas are slowly becoming concrete. Everybody wants construct buildings. So, in some places, if you promote this greenery, it will make a lot difference for the state. I congratulate Vishwajit for having taken this initiative and started this project in the city of Margaon. Thank you all. You very good. Message. झाडां आमी आयच्या ह्या दिसा सगळ्यांनी झाडां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या म्युनिसिपल ज्युडिशियल लोकांक, तुमी झाडां मारतात, ट्रेन करतात, बरें आसा, पूण खंय तरी आपले प्रेमासी जागो आसा जाल्यार आपले प्रेमासी भितर फोन काडून तातूंत उडोवचें, रस्त्यार उडोवचें न्ही. प्रत्येकाक दिसता की आपले दार निवळ आसचें, काडून भायर उडयता. आतां आमी आमचे आमची इतले गाडी आसा, इतले सुपरवायझर, इतले लेबर आसात, कितलो काडटा. तुमी आतां तुमी वरभर 2 वरां हांगा उरतले, हांगाच रावन सगळें हें पळयात. आतां पळय एक ड्राय वेस्टाची गार्बेज आमी भायर सकयल पार्क केल्या, पळय दोंगर कसो गाडी भरल्या, इतलो गार्बेज ड्राय वेस्ट जाता, कोण कितें उडयता म्हणटा तें कळना. आतां खंयची इतलें डोर टू डोर आमी गार्बेज फेसिलिटी दिले कडेन डोर टू डोर आमचे दोनूय एजन्सी बरें काम करता, तरी आसतना इतलो ड्राय वेस्ट येता, कळ्ळें न्ही. सो हांव सगळ्यांक अपील करता, आयच्या दिसा बरे दिसा वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसाक सगळ्यांनी झाडां लावची. आनी झाडां जेन्ना तुमी ट्रीम करता ही मेळत थंय उडोवची न्ही. थोडे बंगलेकार बी कितें आसा काडटा, ट्रीम काडटा आनी फुटपाथ, तांच्या अपेक्षा की मुन्सिपालिटीन व्हरचें, हें योग्य न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता.